चॅनल. सो फ्रेंड्स, आतां इवनिंग जाल्या आनी आयज 31 जुलय आनी जे भाशेन हांव रेडी जाला तेजेर तुमकां दिसता आसतलें हांव खंय तरी वयता म्हूण, बट ना की म्हज्या भयणीची आमी फोटोशूट करूंक वयता. धाकटुलेशें बारीकशें फोटोशूट करता आमी हिंगासर आमच्या हिंगासरूच आल्दोनाच. ओके, आमी ह्याय आमच्या बर्थडेचे फोटोशुटाक आमी थीम मिन्स आमी कलर चूज केला वायटूच फोटोशुटाक. सो तेणें वायट ड्रेस घायला, हांवेंय वायट ड्रेसच घायला. ओके, हांवें म्हणटो लॉंग घायला, तेणें शॉर्ट घायला. सो आतां आमी रेडी बी जाल्या. ओके, आनी आयज म्हजे केस कर्ल्स केल्या, हेअर बी कर्ल्स केल्या. ओके, आनी सो आतां आमी रेडी बी जाल्या आनी आतां आमी भायर सरपाची फोटोशुटाक वचपाक. भायर पावस बी कांय ना, सो आमी आतां वयता. ओके, आनी टायम जाला 4:30. सो पावस येवचे पयलीं आमी वयतात, थोडे फोटो काडटात आनी येतात. ओके, सो हांव तुमचे शेअर करता, थोडे फोटो काडटा, थोडे क्लिप्स बी घेता हांव. सो चलो, हांव तुमकां डायरेक्टली लोकेशनाचेर वचूंक मेळटा. सो फ्रेंड्स, आमी रेडी बी जाल्यार भायर सरता वचपाक शूटाक. सो फ्रेंड्स, आमी फायनली पावले आमच्या लोकेशनाचेर. ओके, ग्रीनरीचेरूच काडटा आमी, लायक लास्ट टायम काडलेलें बाबाचें, लायक लास्ट टायम हांवें फोटोशूट केल्लो न्हू पळय तोच. ओके, कित्याक ग्रीनरीचेर वायट आउटफीट घाली जाल्यार बरें येतात न्हू फोटो. Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. सो फ्रेंड्स, आमी न्हू थोडे थिंगा फोटोशूट केला. ओके, थिंगा फाटल्यान ग्रीनरी दिसता न्हू, थिंगासर थोडे काडले फोटो बी. आनी आतां मातशी फुडें येयल्यान. ओके, फोटोशूट करपाक सद्याक म्हजे थोडे काडल्यात आनी आतां भयणीचे काडटा. ओके, सो ताचे प्रमाणे आनी थोडे काडटली बीन आनी मागीर आमी वयतली. ओके, आनी हिंगासर फ्रेंड्स बरी हा ग्रीनरी, सामकी ग्रीन ग्रीन पळय. ओके, आनी थँक गॉड पावस येवंक ना म्हूण. आतां आमी येयल्ली तेन्ना मातसो येयल्लो पावस, बारीकसो, पण मागीर थांबलो. ओके, सो पळया काय बरें ग्रीन ग्रीन. Like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's peachy, everything's peachy. Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please?
personality. Sometimes sour, sometimes sweet. Split personality. Sometimes sour, sometimes sweet.